दाखयली 20,000 कॅश तरी दाखयली. ही उतरां त्या मॅडमीच्या तोंडासून येयली आनी तुमी तेजेर एलिगेशन घालता की तुमी पयशे म्हणून तेजे करंट एसेटीज आसता. कसले जेका गोंय गोर देवा भशी मानता तेका तुमी करंट एसेटीचे विचारता आनी तुम्ही पयशे आला म्हणून एलिगेशन घालता आनी वो अशी गांवची याद येयली हो जर तो 39 ए जर तो बील हे समजून पास झाले माझो गांव काबार जातलो म्हणून आनी म्हाज्या वांगडाच गोंय काबार जातले म्हणून त्या टायमार एकलो आमदार उठोन सगळे आमदारा वांगडा झगडलो आनी तेणी सांगले की हो जर तो 39 ए आमच्या गोंयांत पास जालो जाल्यार आख्खे गोंय काबार जातले म्हणून एकटो आमदार. त्या टायमार विजय सरदेसाय कित्याक उलोवंक ना तू तेका विजया वांगडा कंपेर करता. हेजेर एकूच कळोन येता की ते सगळे जेन्ना घोडामोड पयली आयज सातांद्रेच्या टिमी भितर फूट घालपाचो हो प्रयत्न चालू जालो. 6 म्हयने जेन्ना इलेक्शनाक उरला हे टायमार जर तर अशी कर्तुबा करपाची गरज नासलेली. आयज आमदाराक हांगसर ब्रेक करपाचो षडयंत्र चालू जालो. हे तरी मनान आमकां दिसून येता. हांव मागता गोंयकारां कडेन की एकाच सायडीन जे दाखयता ते आमी पळोवची न्हू. जो ध्येय आमदार विदेश घेवन गोंयकारां खातीर फुडें सरलेलो आनी प्रत्येक जे भुरगे जे आपल्या गांवा खातीर फुडें सरलेले हो ध्येय आमचो गोंय साल्वार करपाचो आनी गोंयचे फुडले पिळगेक बरो दवरचो हो ध्येय आमच्या मनांत दवरया आनी आमचे गांव आमी एकठांय जावन साल्वार करया. देव बरें करूं. तुषार, तुम्ही जेन्ना सीईसी मिटींग जाली तेन्ना जे म्हणटा ते मिनिट्स मागिल्ले म्हणून आमदारान, सो खरी गजाल ती मिनिट्स मागिल्ले आनी ते मिनिट्स दिना तो मेरेन आमदारान परत सीईसी आपूण वयतना म्हणिल्लें. हय, एक कितें जालें, जशी मिटींग जाली आमची शोकस नोटीस धाडलो आमदार गिरीशाक की तूं जें कितें जालां आमच्या ते दिसा आमकां जेन्ना 5 जाणांची कमिटी काडून आमकां सातारच्या भुरग्यांक आपयलें एग्रिगेशन क्लियर करपाक लागून तेणी ते आन्सर करचें म्हणून. आतां म्हाका सांग, जेन्ना तो आमदार आमच्या ते मिटिंगेकूच नासलो, तुमी ब्लॉक कमिटी आहा न्हू, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा, ब्लॉक सेक्रेटरी आहा, तुमी तेजे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन घेया न्हू.
तुम्ही डायरेक्ट आमदाराक विचारता जे मनीस थंय नासलोच. जेन्ना आमदाराक कितें क्लॅरिफाय करपाक जाय बाबा थंय कितें घडलें कितें ना तें पयलीं मिनिट्स ऑफ मिटींग ताका वाचचेच पडटलें. ते कितें घडलें तें तेन्नाच तो क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकतालो. जेन्ना हांव आमदारान मेल घातली बाबा तुमी मिनिट्स ऑफ मिटींग तुमी एका दिया म्हणून अजून पर्यंत ते मिनिट्स ऑफ मिटींग येयल्ले ना. आणि हेचो बोवाळ चलता म्हणल्यार तुमी काँग्रेसीन वता सो कितपत जो ब्लॉक आसा तो हेका संमत आसा काय कशें कितें काय खऱ्यांनीच हो न्यूज खरी काय बेश्टोच रुमर्स जाल्ले काँग्रेसीचे. जशें हांवें तुमकां सांगलें की तेंचेच भितरलो एक कोण तरी फोन करून म्हाका सांगता 3 एप्रिलाक की आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणून. आमकां खबर नासली त्या टायमार आमदार काँग्रेसी वचपाचो आहा म्हणल्यार हेंच्यांनीच कोणाक तरी प्लान केला आनी हे आमच्या भुरग्यां मदीं मेसेजीस पावयताले की आमदार काँग्रेसी वचपाचो ना म्हणून. 7 आंध्रे ब्लॉकाक खबर नाही. 7 आंध्रे कोणाक खबर ना म्हणल्यार ना, ना, आमकां ना. वचपाचोच ना तो. काय आमदारूच वचपाचो ना सांग ना काँग्रेसीक. आमदार न्हू. हं. 7 आंध्रे ब्लॉकाक कॉन्टॅक्ट करू ना काँग्रेसीन. 100% ना, ना. ना, ना, कोणाक करू ना. Sure मरे. कोणाक करू ना. 100% करू ना. आमदार आणि आमकां खंयचें डिसिजन आमकां सांगनासतना आमदार घेयना आनी आमदाराचो काय दम आहा की आमदार काँग्रेसी वचपाचो ना. दुसऱ्या इश्यू कॉमेंट्स जाला तो. हय आमदारान आमकां मिटींग घेवन सांगला की बाबा आमदारान काँग्रेसी वचपाचो ना म्हणून. मागीर दुसरो इश्यू जाला ते मनीस सांगता की जुलियसाक लागून हे सगळे कॉमेंट्स जाला. कित्याक तेणीच सांगला की जुलियस ऑफिशियल मेंबर न्हू म्हणून पार्टीचो. जेन्ना तुमी ऑफिशियल मेंबर न्हू पण खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयला की जुलियस आल्मेडाचो पर्सनल फोटो घालून तेजेर सो एंड सो बरोवपाचें. सो अशें तरी दिसता की जुलियस आल्मेडा फक्त बलिका बकरा गेलो आनी बाकीचे तेजे पयलींचे सॅनी काडलेलो बलू मलीक काडलेलो हेवूय तेच पार्ट तेंचे अजून कांय एक्सप्लेनेशन दिलें ना तेणी. सो जुलियसाक जस्ट हांगा बलिका बकरा गेलो बाकीचे आले तेंचे डायरेक्शन दिसता की साधारणची टीम फोडपाची जशी मोहिमची टीम फोडलेली आनी 6 म्हयने इलेक्शनाक उरलेले आहा विरेशाक कसो तरी हांगा ब्रेक करपाक हे तरी दिसून येता. तेजी काय कन्सर्न ना ते. तेंच्यानी सांगलें की मडगांव एक मिटींग जाली म्हणून खंयच्या तरी हॉटेलान आनी ते तेंका इन्फॉर्म करूंक ना आनी खुफिया मिटींग केली म्हणून तेजेर ते आणि आमदारान ती मिटींग चेअर चेअर केली. जशे प्रशांत बागीन तुमी पयला आसतले गेले रिपोर्ट कितें सांगला ते की तेंच्यांनी सावथाचे भुरगे एकठांय जाल्ले आनी जे कितें घडामोड चालू आहा ती विरेशा कडेन डिस्कस करच्यो बाबा कितें जालो आहा कित्याक लागून हें जाला ते सगळें डिस्कस करपाक तेंची मिटींग पूण आपयता. तितून विरेशान म्हणूंक ना मनोज परबाक देंवोवपाची गरज आहा आनी CAC कमिटी चेंज करपाची गरज आहा म्हणून हें सांगूंक ना विरेशान. हें खबर आहा तुमकां? हे तरी म्हाका दिसता तुमी आमदाराकूच विचारपाक जेन्ना आमदार येतलो तेन्ना तुमचो आमदार पळय तुमचो आमदार आन्सर कोन्ना मरे आनी ना, कोणाक विचारपाचें. रायट टायमार येतलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आपयतलो आनी कित्याक- सगळे कित्याक जे लिपोन क्वेश्चन रावता? आपय कित्याक लिपोन रावता? आता सद्या तरी तो आउट ऑफ स्टेशन आहा जेन्ना तो येतलो पळय तेन्ना तुमी ताका क्लियरली विचारा तो 100% सांताक्रूज जेन्ना ताका विचारलें पळय तेन्ना ते कडेन आन्सर नाहलो कित्याक लिपोन भोंवता तो. तेच म्हणटा तुका तुम्ही म्हणटा पळय एक रायट टायमार पिक्चर येतलो ना तूं म्हणटा पळय एक सायडीच्यान पिक्चर पळयता दुसऱ्या सायडीच्यान पिक्चर दुसऱ्या सायडीच्यान ताका आन्सरूच ना मरे ताकडे. पळय प्रत्येक तुमचो तो गोष्टी कितें स्टडी करता. प्रत्येक गोष्टीक रायट टायम आसता. रायट टायमार केन्नाच मनशान मरे घाईन जर मनीस करीत न्हू हांगा जे कितें हांगसर रेव्होल्युशन आमी घडयलेले जे आमी गोंयचे हायता खातीर जे तयार केले सगळे हे एका डोक्यान तरी आमकां सगळें उडोवपाचें ना. तेका लागून तेका रायट टायम येवनी जो रायट टायम येतलो तेन्ना तुमकां हांव सांगता विश्वास दिता तुमकां आनी हांव प्रॉमिस करता की आमदार येतलो आनी तुमकां सगळे जे कितें तुमचे विचार आहा ते तुमकां तुषार मनोजान कितें म्हणलेलें की पार्टी फर्स्ट मागीर सगळें पूण आतां सांतांद्रे ब्लॉका खातीर पार्टी फर्स्ट काय आमदार फर्स्ट. आमकां गोंय फर्स्ट आमचे रेव्होल्युशनरीज फर्स्ट आमकां गांव फर्स्ट जे कितें आमचे इश्यूज आमी जे घेवन पार्टीन भितर सरलेले आमकां ते पयलू म्हणजे पार्टी फर्स्ट ना तुमकां. पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू पार्टीचो तुमी सांगूंक ना रेव्होल्युशन पार्टी फर्स्ट म्हणूंक ना तुमी. गोंया उलयत पार्टीचो एमूच तो आहा न्हू गोंया खातीर सो एकूच जालो न्हू ते. तुषार तुवें आतां म्हटलें मनोज तुमकां फोडपाक सोदता म्हळ्यार नेक्स्ट इलेक्शनाक मनोजाक नाका विरेश येयलोलो फक्त इलेक्ट जालोलो. आतां हो सगळो सिनारियो चेंज पळयत जाल्यार अशें तर दिसून येता की हांगा विरेशाक ब्रेक करपाचें काम चालू आहा. मनोज ते करताय. रायट क्वेश्चन तेका विचारपाक हे मनोज करताशें दिसता तुमकां. सगळो जर तर पयलो जाल्यार सिनारियो फाटल्यान रावन भुरग्यांक हांव फुडें काडला ते ब्रेक करपाक मनोजान फुडल्यान फुडल्यान काडला म्हाका तर दिसता म्हाजो पॉयंट ऑफ व्यू तुमचो सांगता. ओन सेल्फ आतां आरची फोडपाक लोक नाका तर तुमचो प्रेसिडेंटूच फोडून उडयता तुमच्या भितर.
आता हो तुम्ही रायट क्वेश्चन तेका विचारपाक तू कित्याक करता काय म्हणून तेका तेका question ना, पण कितें आसता, बेसिकली आता जेन्ना तुम्ही म्हणता आरजी पार्टी तुमच्या वांगडा अशें करता सो फुडल्या इलेक्शनाक जर आमदारान थारायलें की आपूण काँग्रेसीन वयता जाल्यार जो ब्लॉक आसा तो सगळो वांगडा काँग्रेसीन वतलो काय कशें कितें पळय decision? हे तरी आरजी पार्टी करिना आरजी पार्टी म्हणल्यार एकलो मनीस न्हू हांगा कितलेशे रेव्होल्युशनरी जावं वांगडा कितलेशे भुरग्यांचे त्रास आहा एकले मनशाक लागून आमी तरी आरजी पार्टी काय म्हणूंक शकना कित्याक आरजी पार्टी नॉट अबाउट ओन्ली वन पर्सन आरजी पार्टी म्हणल्यार प्रत्येक भुरग्यांचो गांव प्रत्येक भुरग्यांचे मेहनत प्रत्येक भुरग्यांचे त्रास हे आमी पळयला दोळ्यांनी आनी आमी तिचे एफर्ट्स तरी वेस्ट करून दिवचे ना आमी हेची कसो तरी सुटाव हाडटलो आनी पळयतले कितें फुडें कितें जाता ते आमदाराकडे उलोवन आमी तुम्ही त्या मिटिंगेक गेलेले पळय मिटिंगेक गेलेले पळय सीईसी तेन्ना तुम्ही म्हणलेले की सांतांद्रेक आहा म्हणून आरजीपी आहा म्हणून सांतांद्रेन आरजी आहा म्हणून रेव्होल्युशन वरस पार्टी हांव हें म्हणलेलें प्रत्येक सेंटेन्स कशें आहा एक गोष्ट म्हणटा पूण दाखोवपाक ते दुसरे गोश्टी दाखोवंक शकता आतां सातांद्रेन MLA आहा सातांद्रेन दोन एक सांताक्रूज झडपी आहा आनी आमचो करमय झडपी आहा आयज हे पळोवन गोंयान कितलीशी उर्बा तयार जाता की बाबा सातांद्रेन आहा जाल्यार आमी बाबा दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार हाडया सांताक्रूज आहा जाल्यार आमी एक झडपी हाडया सेंट लॉरेन्स आहा जाल्यार आनी एक झडपी हाडया हेजो ओल्ड असो आसलो बरें हांगा जर ते आसूंक शकता जाल्यार दुसरे कडेन कित्याक ना सो थंय काम करपाची गरज आसली तुमची झेडपी आसा झेडपीकूय टार्गेट केलो त्या ग्रुपान फूल तेजे कितें आनी इवन म्हणलें की आयज झेडपी सांगता. तुम्ही येयल्या कारण तो पक्ष आसा म्हणून आयलो झडपी कितें आहा ते सांगता एक्चुली हांवें तो म्हणजे हांव थँकफूल आसा आमच्या मनोजाक कित्याक तेणें म्हाका टिकेट दिली घराचे हितून आनी हांव निवडून आयलें एक झेडपी म्हणून तशेंच जेन्ना हांवें मोबायलाचेर पळयलें की आमचे जुलियस आल्मेदाक टार्गेट केला म्हणजे ताका खंयचे एक 2-3 वर्सां फाटल्यान गजालीक लागून हें केलां सो म्हाका तें लायक जावना कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना हांव स्वता कॅम्पेनिंगाक भोंवतालें तेन्ना हो भुरगो म्हाज्या फाटल्यान येतालो रात दीस एकदां हांव लेट पावतालें करतालें तेन्ना तोच म्हाका फोन करून आपयतालो आगो तुका कॅम्पेनिंग करपाचें ना आमकां लोकांच्या दारांनी भोंवपाक जाय आमकां हे सीट हाडपाक जाय आमकां जाता तितलें फोकस करपाक जाय लोकांचे प्रत्येक घरान आनी हो भुरगो म्हाका फाटल्यान लागतालो आनी आपयतालो आनी जेन्ना तेजेर अशें एलिगेशन जाल्यार म्हाका खूब वायट दिसलें सो ते वायट हितून हांवें तो पोस्ट थंय घातलो कित्याक तो भुरगो आज म्हणजे सदींच आमचे बरोबर आसा अशें म्हणून सो हांवें अशें म्हाजे हितून मनोज वायट ना हांव मनोजाक आतां सुद्दां परत तुमकां सांगता हांव थँकफूल आसा कित्याक मनोजाक लागूनच हांव एक झेडपी जावपाक आयला आनी एक आरजी हितून पार्टीन हांव निवडून आयिल्लें आसा एक झेडपी नो तुवें म्हणूंक ना की हेका लागून तेच ते जेन्ना हेका काडलें तेन्ना म्हाजोच हे तो पोस्ट आशिल्लो तो हांवें घातला कित्याक म्हाका तें बरें दिसूना तेका काडूंक ना तेका काडूंक ना तेका म्हणजे तेजेर टार्गेट केला तेका टार्गेट केला सो ते म्हाका दिसून म्हाका ते लायक जावना कित्याक तो भुरगो रात आनी दीस हांव स्वता जेन्ना कॅम्पेनिंगाक भोंवता तेन्ना तो रात दीस म्हाज्या फाटल्यान आसा पूण तो पक्षानूच ना म्हणटा तुमचे तुमकां खबर आसा खुबशे मेंबर्स अशे आहा जे पक्षान ना पूण आपले रेजिस्टर म्हणटा जे कोण फीज भरता 200 आनी कितें ते आरजी मेंबर म्हणटा ऑफिशियली पूण अनऑफिशियली अशे कितलेशे भुरगे आहा जे फी भरना आनी रेजिस्टर ना पूण जुलेसा हो भुरगे आयज तेजो बापूय दुयेंस मनीस आयज तेजी मागीर ना तो कशें आपलो टायम काडून कसली आपली हेल्थ सारकें नासतना आयज तो रातान दीस झडपीन अशें म्हणल्यार तेज्या वांगडा भोंवता अशे कितलेशे भुरगे आपले कितलीशी लायफ सॅक्रिफायस करून आयज खुबशे कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करीत आसले अशें जेन्ना भुरग्यांचे जेन्ना आमकां फोटो दिसता फेसबुकाचेर आमकांय तें वायट दिसता आनी तेच तेंचो राग आयलो तो आपलो स्पश्ट केलो आता एक गजाल म्हटल्यार तुम्ही आता अध्यक्ष तुमच्या वयर काडटा तुम्ही अध्यक्षाच्या वयर काडटा इतल्या काडून तुम्ही इलेक्शनाक आमी आरजी म्हणून खंयच्या तोंडान वयतले लोकांकडे आयज सोडटले तुम्ही आरजी पक्ष एक्चुअली तेच जावपाक जायना म्हणून आमी तेंकाडे डिस्कशन मागलेलें एक्चुअली हे पयलीं आमी तेंकां मेल केलेली सो आमकां इतले फुडें वयतले म्हण आमकांय ती खबर आसली सो आमकांय ती खबर आसली त्या खातीर आमी तेंकां मेल केल्ली ती सो मेलीक ते रिस्पॉन्स दिला जाल्यार आमी क्लियरली ते मेलीर बरयलें आमकां प्रेजिडेंटा कडेन ट्रेजरा कडेन आनी सेक्रेटरी कडेन मिटींग जाय की सॉर्ट आउट आनी डिस्कशन करपाक सो ते थिंगा रेडी ना जाल्यार तेणी रिस्पॉन्स आमकां दिवंक ना थिंगा आता ते म्हणतात की आमी विरेशाक सांगता ऑफिसान यो उलय म्हणून विरेशूय येयना म्हणटा सो रेडी एक्चुअली कोण ना ते रेडी ना काय विरेश रेडी ना जेन्ना विरेशाक ते आपयता जेन्ना तेणी रिपोर्ट मागलो रिपोर्ट नासतना तो फुडें उलोवपाक शकना जेन्ना तेका सीईसीन गेलो आसतना तेणी
अप एंड डाऊन क्वेश्चन केला जाल्यार क्वेश्चन आसना जेन्ना तेका रिपोर्ट आसतलो पळय हाज्यान म्हटलेलें इज कॉन्फिडेन्शियल पूण तेणी एक क्लॉज घातला हाज्या ती मेसेज करूंक शकता म्हणून सो तेच भाशेन तेणी तेका मेसेज करपाक जाय आसली ती एक तेंचो कॉन्स्टिट्यूशन आहा म्हटलो वॉट्सॅप मेसेज करूंक मेळटा सो ते मेसेजीन तेका करपाक मेळटालो तो पण जेन्ना तुमचो आमदार आहा पळय तो मेसेज तेज्यो मेसेजी लीक जाता मिडियाक लीक जाता तो तेका कशें ट्रस्ट करतलो हो जो सोर्स आहा पळय कशी आवड जाला कोणी लीक केला हो तिने सांगचो आमकां ताणें नांव घेतला तो लुसियो कोण तो जे कितें एलिगेशन घातला पळय तेच्यानी प्रूव करून दाखोवचें की बाबा हो खरेंच लीक जाला आनी खरेंच आवट केला म्हणून प्रूफ मेळलेलो ना आनी आमी प्रूफ नासतना आमी सत्य मानूंक शकना आमची गोष्ट लुसियोक तेणी टार्गेट केला लुसियोन म्हटला की तेणी मनोजान लुसियोक म्हटला की लुसियोचेर जो कितें एलिगेशन घातला पळय हो तिने प्रूफ करचो पळय खरो आसा म्हणून तेन्नाच आमकां बिलीव जाता ओके तुम्ही दुसरें सांगलें की तुमकां फोन येयलो जिमान आसतना की मनोज पार्टी बंद करूंक सोदता हय बाई पाटी बंद करता बाई म्हणजे मनोजूच मनोज कितें खंयच्या ग्रावंडाचेर कितें एविडन्स ना कितले पासून हे आहा सत्य कितें आहा सत्य आमकां 3 जाणां कॉल येयल्ले म्हाकाय कॉल येयलो मागीर सिद्धेश कांडोळकर कॉल येयलो म्हणल्यार तो आमचे कडेन ओपिनियन मागतालो बाबा कितें आहा तें सो हांव जितले जाणा तितले सुदेशूय जाणा सेम स्टोरी जेणे म्हाका रावले तेन्ना तुमी इतलो जर पयली जाता तुमी आतां म्हणटा की आमदारूय 3 वर्सां रडोन काडटा तुमी इतले दीस वगीर कशे रावले हेच सांगले न्हू इतले वगीर कितें आहा ती इंटरनली सॉर्ट आउट जावंक जाय जेन्ना आतां सगळ्यांचो आमदाराक तर ऑफर एक काँग्रेसान जॉइन जावपाक तुम्ही आमदाराक सपोर्ट करताले काँग्रेसान वचपाक आमदार सदांच ब्लॉकाक पयलीं भितालो आमदाराक तुम्ही कितें करताले तुम्ही सपोर्ट करताले ना आमदारा कडेन मिटींग घेवन ब्लॉका कडेन आमी पब्लिका कडेन वयताले आनी आमदारान अशें सांगलां की आपूण काँग्रेसीन आपणाची आरजी पार्टी आनी आपुणूय फावंडर आरजीचो पार्टी सो आपणाक आरजीचे आयडियोलॉजी राखून सांबाळून दवरपाक जाय म्हणजे तुमकां अजून आमदारान सांगना कितें काय ऑफर आहा म्हणून काँग्रेसीचो अजून ना अजून सांगना तुमकां तेका ऑफर आहा हो जो ऑफर आहा म्हणटा पळय तूं हो केन्ना क्वेश्चनूच क्रिएट जावना कित्याक ना म्हणजे तुमकां सांगना आमदारूय काय ऑफर येयली ना आमदारानूय केन्ना विचारलेले ना तुमकां सांगना काय केन्ना कोणी सांगलेलें तुमकां जर सांगला कोणी जाल्यार नांव घेवचें तुमी तुका समज जर कोणी व्हडला आमी कन्फर्म करता वचपाचें डिसिजन जालें तुमी जाव विचारतले ना विचारून वांगडा रावतले मागीर ताका सोडून दितले चल जर तर आमी हे सगळे कितें फ्युचर कोर्स एक्शन आहा पळय हे आमचे ब्लॉक कमिटी डिस्कस करतले आनी आमदारा कडेन डिस्कस करतले आनी बाकी कितें आहा तें ओके बरें थँक्यू